बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. देव बरो दीस तुमकां सगल्यांक आनी माई मोगाचो येवकार ह्या पवित्र मंदिरांत. मोगाच्या बाबा भयणानो, जेजू क्रिस्त मनशां सैम घेवन आमचे मदें आयलो आनी पातोक मात सोडून आमचे बरोबर जियेलो. जेजू देवाच्या राजाचें शिवर्तमान परगट करतालो आनी सगल्या जिन्सांचे पिडा रोगाक सांपडलेल्यांक बोलिकारांक बरो करतालो. जेजू म्हणटालो, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. आनी होच आमच्या आयच्या मागणेचो विशय. आनीक एकदां उगडास करता. आयचो आमचो विशय पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. तर जेजू कसल्या पिकाची आनी खंयच्या वावराड्यांची खबर आमकां सांगूंक सोदता ते फुडें आमी मागण्यांतल्यान पळयतले. ह्या मागण्यांक फुडें व्हरूंक जेजून बासायलोल्या पवित्र आत्म्याची आमकां गरज. ह्याच पवित्र आत्म्यांक उलो मारूंक गीत गावुया. येवकार पवित्र आत्म्या. येवकार पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मोदे, तुजे शक्तीन आमकां भर. राव तूं आमचे सोवे. येवकार पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मोदे, तुजे शक्तीन आमकां भर. राव तूं आमचे सोवे. तुवें जिवे सासनाक व्हांवती जोर. बुजवंडार आनी बुद्दीनार, सगळे तूं चलूय. तूं एक जिवे उदक, सासनाक व्हांवती जोर. बुजवंडार आनी बुद्दीनार, सगळे तूं चलूय. येवकार पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मोदे, तुजे शक्तीन आमकां भर. राव तूं आमचे सोवे. ह्या वेळार आमची नदर पवित्र साक्रामेंताचेर आसूं दी. ह्या पवित्र साक्रामेंतान रावलोलो जेजू जावन आसा आमचो सांगाती. ताका मोहिमा, ताका वाखाणणी, ताका वंदन. जेजू जावन आसा आमचो बरो गवळी. आमचो बरो परामोस तो करता. आमकां तो राखता
आपले वेंगेन तो आमकां बाळगून दवरता. जेजू बगोर आमच्या जिविताक दिशा ना. जेजू बगोर आमचे वाटेक उजवाड ना. जेजू तूं आमचो संतोष आनी आमचें सूख. हे वेळार सगळे खालतिकायेन आमच्या सोम्याक आमची मान बागोवन नमस्कार करुया. गीत घेवया येशू मसीह. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं. तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन. यीशु तेरे जैसा है कोई नहीं. तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन. हम गाए अपने बेटे को कुर्बान किया. हम गाए होसाना. तू राजाओं का है राजा. तेरी महिमा होवे सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. हम गाए होसाना. तू राजाओं का है राजा. तेरी महिमा होवे सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. देवाची मोगाची आनी आपुरबायेची
रोचना आमी. देवाच्या हातान आमी आसाव. स्तोत्र 100:4 आमकां सांगता, आर्गां दिवंक ताच्या दारवोंटे उतरून काडात. ताका वाखाणून ताच्या मंदिरान भितर सरात. दिनवासनेची उल्हासांनी ताच्या नांवाची किर्ती गाजोयात. देवाक दिनवासूंक कितलें बरें. ताची स्तुती ताचो मोग परगोटूंक कितलें व्हडतें. न्हूच आमी मनशां, पूण सकाळच्या सुर्याच्या किरणाचेर जागी जातोलीं आख्खी रोसना आपल्या रोसणारा देवाची किर्ती गायतात. सुकणीं आपल्या मधूर ताळ्यान, झाडां पेडां वाऱ्याच्या ताळान, नदी दर्या आपल्या उदका घसघश्यान ताची किर्ती करतात. आनी आमी ताची मोगाची आनी आपुरबायेची पोरजां ह्या वेळार सगल्या दिनवासनेच्या काळजान ताची स्तुती ताची वाखाणी करूंक ह्या जाग्यार आयल्या. देवान आमचे सोरी केल्ल्या सोर बरेपणा पासत ताबोन आसतना वाखाणुया. सोम्याक वाखाणूंक गीत गावुया. जमल्या तुका वाखाणूंक. सोम्या तुका वाखाणूंक, उर्बेन गीत गावूंक, बरें तें तुका दिवूंक, सगळीं जीण भेटूंक, मागता तुका वाखाणूंक, उर्बेन गीत गावूंक, बरें तें तुका दिवूंक, सगळीं जीण भेटूंक, म्हाका आमी काळजांता दी तुजी शक्ती कृपा, म्हणून सदां काळ तुका बाबा म्हाका आमी काळजांता दी तुजी शक्ती कृपा, म्हणून सदां काळ तुका बाबा. सोम्ल्या तुका दीन वासूंक, मोहिमा तुका दिवूंक, सगळें तुका समर्पूंक, काळजांही भेटूंक, सोम्ल्या तुका दीन वासूंक, मोहिमा तुका दिवूंक, सगळें तुका समर्पूंक, काळजांही भेटूंक, आदार आमकां दिवूंक, तुका आमचो मोग बाबा, म्हणून सदां तावन तुका बाबा आदार आमकां दिवूंक, तुका आमचो मोग बाबा, म्हणून
सोदांक तुका आबा बाबा आमी देवाचें उतर आयकता आनी तें पाळटा तेन्ना जेजूचे लागशिल्ले सोयरीगतीन भितर सरूंक आमी सुभागीपणाचो संतोश आनी दादोसपण भोगता. आतां सगळीं आमी उबी रावन देवाचें उतर काल्तिकायेन आनी आयतेपणान आयकुया. मातेवाचे शिवर्तमान आवेज 4:9 वोल्ड 35 to 38. सगळ्या नोगरा गांवांनी भोंवून जेजू ताच्या देवस्थानांनी शिकोवन दितालो. राजाचें शिवर्तमान परगोडटालो आनी सोब जिन्सांचो पिडा रोग बरो करतालो आनी लोकांच्यो उरपोंची पळोवन ताचे विशीं तो चुरचुरतालो, कित्याक गोवळी नाचलोल्या मेंढरा भाशेन तीं दोगदोगतालीं आनी निराधारी जालोलीं आसलीं. तेन्ना शिसांक ताणें म्हणलें, पीक खोरेंच खूब पूण वावराडी थोडे. देखून पिकेच्या दोनया लागीं लुवणी मोळ्यान वावराडी धाड म्हूण मागात. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. सगळीं बसुया. सेंट एलोसियस दी गोंजागा जावन आसलो 7 भुरग्यां मदलो मालगडो पूत ताच्या आवय बापायचो. ताचो जल्म राजमहालान एका राजकुळांतल्यान कुटुंबान जालो. ताचो बापूय मांताव शाराचो वडील आनी रोमी पवित्र राष्ट्रांचो कुंवर आसलो. राजकुलांतल्यान परंपरा प्रमाणे बापाय फाटल्यान ताणें राज चलोवंक जाय आसलें. जायते पावटी ल्हान ल्हान झुजांक ताका देंवचें पडटालें. 4 वर्सांचो आसतना ताच्या हातान झुजाचीं बंदुकां सोंपयलीं आनी झुजाच्या मळार कशे तरेन फुडो करूंक जाय तें शिकोवंक लागले. पूण सैनीक कसो ताच्या मनाची वाड जावचे बोलदेक आत्मीक वाटेन जावंक लागली. जेजुयेत मिसावाच्या वावरा विशीं ताणें एक पुस्तक वाचलोलें. तेन्नाच्यान ताका दिसलें आपुणूय एक मिशनर जावंक. हे ताचे येवजणेक ताची आवय तयार जाली. पूण बापूय विरोध केलो. ताच्या काळजान जो देवाचो मोग शिजतालो ते मोगा फुडें बापायचें कांय चलोंक ना. 17 वर्सांचे पिरायेर जेजुयेताच्या 9 शिसाच्या घरान भितर सरोंक ताणें रोमा शाराची वाट धरली. हे पोरी म्हत्वाची जावपाचें आपलें आपोवणें ताणें शांती पावयलें. थंयसर आसतना ताणें खासगी मागण्यांक
कडक बुन्याद घातली. हे वटेन ते वटेन पळय नासतना दिसाक 1 वर तो मागणें करतालो. केन्ना केन्नाय मातूय हालो नासतना 5 वरां पुर्यान नियाळांतूच आसतालो. इटालियाक एक व्हड बूक पडली आनी ताच्या उपरांत मारेकार पिडा. पिडेस्तां खातीर ताणें भीक मागोन पयशे एकठांय केले आनी ताच्या गरजांक ते मोडले. हे वशेचे पिडेक सांपळेल्यांची ताणें मोगान सेवा केली आनी हे सेवा दितना ताकाय ती पिडा जाली. हे पोरी 23 वर्सांचे पिरायेर तो सोंपलो. पवित्र सभेन ताका तरणाट्यांचो राखणदार आनी आस्कारी म्हूण नेमला. जेजू आपल्या बापायचें राज बांदून हाडूंक आनी हें आपले वावराक खांद मारूंक जायते जाणांक आपयता. पूण सगळेच ताचो पाटलाव करिनात. जेजू आपलो वावर फुडें व्हरूंक जायते जाणांक विचून काडटा. जावं पाद्रीपणाचो वो माद्रीपणाच्या बेसान, जावं काजारी वो आंकवारी जिविताच्या बेसान, जावं इगोर्जेच्या वावरान मिसोल जावं. हो जेजूचो उल्लो आयकून जायतीं जाणां आळकोळ्यो आनी निराशेपण आयल्यार पासून उर्बेन, उमेदीन आनी काळजीदारपणान ताचो पाटलाव करतात. पूण थोडीं हो जेजूचो बरो वावर सोडून दितात. जेजू म्हणटा, पीक खूब पूण वावराडी थोडे. आयच्या शुभ वर्तमानांत लोकांचे उरपणजेक पळोवन जेजू चुरचुरलो आनी ताच्या काळीज दोळेळायेन भरलें. एक बरो गोवळी कसो आपले शेड्यां पासत जेजू वावुरलो आनी होच वावर फुडें व्हरूंक जेजू वावराडी धाड म्हूण बापा लागीं मागता. सगळेच्यान आमच्यान देवाचे राजा खातीर कितें तरी करूंक जाता. जशें सेंट एलोसियस दी गोंजागा हाणें केलें. राजाचें जिवीत सोडून पिडेस्तांची सेवा करून जेजूच्या वावराक वेंग मारली. तशेंच गोरजेवंतां सवें पिडेवंतां सवें दोळेळाय दाखोवन तांची मोगान सेवा केली आनी सोर्गीचें राज जोडून घेतलें. देवाचें राज विस्तारूंक पुस्तकां वो शिकप गरजेचें न्हय, पूण जिविताची चाल ओदीक गरजेची. पिडेस्तांची सेवा करप, एकसुऱ्यांची खबर घेवप, तांकां आदार दिवप, जेजूचें उतर परगटप, ताचो मोग शिपडावप, उमेदीन गुणगूण नासतना जेजूच्या मोळ्यांत वावर करप हें ओदीक गरजेचें. हेंच जेजूच्या वावराक आमकां दर एक क्रिस्तांवांक सेंट एलोसियस दी गोंजागा भाशेन आपले सहकारी, आपले भागेली जावंक, आपले मिसांव फुडें व्हरूंक आयज जेजू आमकां उलो मारता.
हो जेजूचो ताळो आयकून ताचो बरो वावर फुडें व्हरूंक देवाची कृपा आमकां मागुया. आपले सवें शांती समाधान अणभवूंक आपयतल्या जेजूचेर आमची नदर घालून ताका आमचें काळीज उक्तें करुया आनी ताचो दयाळ मोग भोगूंक ताची दयाळ मोगाची गोवाय जावंक फुडें सरुया. जेजू म्हणटा, म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. ह्या जेजूच्या उतरांचेर खोल विस्वास धरून आतां कांय आमची मागणी सर्गीच्या बापाक उबारुया. आमच्या दवरेका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. दोनया देवा आयक आमचो ताळो भोक्तीपणान मातात उलो. दूख पिडा संकोश्ट भोगतल्या सवें जेजूची दयाळ नोदरेन आमी पळोवंक आनी तांकां इलाज आदार आनी बुजवण दितली बरी मनशां जावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दोनया देवा आयक आमचो ताळो भोक्तीपणान मातात उलो. आपलो पाटलाव करूंक आपयतल्या क्रिस्ताचो ताळो आयकून ताची विस्वाशी पाटलावदारां कशी दिसा दिसपोटी चलोवंक आनी ताचें राज बांदचे कार्याक आपकुशेन आनी उदार काळजान कांद मारूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. जबाब. दोनया देवा आयक आमचो ताळो भोक्तीपणान मारता उलो. पीक तोर खूब पूण वावराडी थोडे. आमच्या तरणाट्यांनी जेजूच्या मोळ्यान वावर कशे मनान जेजूचे आपोवणे मांडून घेवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जबाब. दोनया देवा आयक आमचो ताळो भोक्तीपणान मारता उलो. पीक तोर खूब पूण वावराडी थोडे. जायते पावट ही उतरां आमी फकत पाद्रींक म्हत्वाशांक लायता आनी असली आपोवणी मागता. जेजूच्या मोळ्यान वावर करूंक सगल्यांक आपोवणें आसा. आमच्यान सगल्यांच्यान कितें ना कितें आमचे फिरगोचेक आमच्या समाजान करूंक जाता. हेंच मोन आमकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब. दोनया देवा आयक आमचो ताळो भोक्तीपणान मारता उलो. पिडेस्तांक भलायकी म्हाताऱ्यांक धीर आलाशिरो पोरदेसांक तारवार आसलोल्यांक सुरक्षा मेलोल्यांक सासणाचें जिवीत तशेंच देवा विणे काळोखान जियेतोल्यांक
भावार्थाचो उजवाड मेळूंक बापाचो आदार मागुया. साबाब दुनिया देवा आयक आमचो ताळो भक्तीपोणान मारता तुलो. आमचे काळजाचे ओत्रेक आनी मागणी बापाक उबारुया. शेवटाच्या मागण्याक सगळीं दिंबी घालुया. सोम्या जेसू क्रिस्ता, आमच्या गवळ्या आनी आमच्या फुडाऱ्या, आमच्या पवित्र स्नाना दिसा तुजी पाटलावदारां जावचें देणें तुवें आमकां फावो केलां. देखून आमी तुका आर्गां दिता. तुजो ताळो दीस आनी दीस आयकून आमचेच कुशालकायेक पाठ करूंक तुजेच कुशेक पयलो वयलो जागो दिवंक आनी तुजे विस्वाशी पाटलावदारां कशीं चलूंक आमी आमकांच तुका समर्पण करता. आनी हें आमचें समर्पण कोणवाळायेन मानून घे म्हूण मागता. जेजू जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाताक जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. पवित्र संस्काराचो आशिर्वाद घेवचे आदीं जेजून शिकयलोले मागणे सर्गीच्या बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.